विश्वजीत प्रतापसिंग राणे हे नाव म्हणजे परफॉर्मन्साचें आनी उदरगतीचें. एक आमदार म्हणून तांचें कार्य दोळ्या दिपकावपी. पण आरोग्य मंत्री म्हणून गोंयच्या आरोग्य मळार तांणी हाडिल्ले मुळावे बदल, नवीन साधन सुविधा आनी तंत्रज्ञान हाचो तोड ना आनी हाचेर दुमतूय ना. एक आमदार आनी मंत्री म्हणून आपल्या मतदारसंघाचो आनी खात्याचो खोलायेन अभ्यास करपाचें तांचें कसब हें सगळ्यांक खबर. नो नॉनसेन्स, डायनॅमीक आनी फायरब्रँड लिडर म्हूण तांणी आपली राजकीय मळार वळख दवरल्या. तांच्या कार्याचो कौल तांकां तांच्या मतदारसंघांतल्या लोकांनी आनी समेस्त गोंयकारांनी वेळोवेळी भरभरून दिला. विश्वजीत राणेन अवघ्याच कार्यकाळान आरोग्य खात्यान आनी गोंयच्या आरोग्य मळार एक नवी चालना आनी उर्बा दिल्या. खात्याचो ताबो घेवन फक्त 6 म्हयन्यां भितर विश्वजीत राणेन आपली कुवत सिद्ध केल्ल्याचें दिसता. प्रत्येक दिसा तांणी आरोग्य खात्यान कितें ना कितें नवें हाडलां. तातूंतलेच कांय कामांचो नियाळ. वाळपय पोटनिवडणुका जिखल्या उपरांत विश्वजीत राणेन 4 सप्टेंबरा दिसा आमदार म्हूण सोपूत घेतलो. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, having been elected a member of the Legislative Assembly of the State cross massages allowed now. Public Health Actच्या अंडर क्रॉस मसाजीस आर बँड. आनी खुबशे कडेन अशी म्हायती येवंक लागल्या की इल्लिगल एक्टिविटीज स्पान जाता. आसा जे खंय काय गोष्टी जे उल्लेख केला भयानक गोष्टी आहा. हांव एक स्क्वॉड तयार करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. जे पब्लीक हेल्थ एक्टाचे डॉक्टर, आमची एक महिला डॉक्टर, आमची SP जी महिला आसा नॉर्थ गोवाची, आनी आमची कलेक्टर आनी एक काही लेडी कॉन्स्टेबल्साचे स्क्वॉड तयार करून ह्या तरेचे स्पा हांगा 15 नांवां दिल्लीं आसा स्पाच्यो. ह्या 15 नांवांतले पणजेंतले टॉप 2 स्पाचे नांवां आहा. तेज्यांतले आनी कडेन कांदोलीचे बेल्टाक स्पा आहा, वास्को कांय स्पाचें नांव दिलें आनी कोलवा बेल्टीक आनी स्पाचें नांव दिल्लें आसा. क्रॉस मसाजीस करता आनी तरी बी हांकां फोर्स केले वयता. आनी हेंचे कडल्यान आनी एक भयानक गोश्ट लक्षांत आयल्या. 10 पानाचो जो म्हाका पत्र गावला त्या पत्रान बरयल्लें आसा की हे स्पाचे ओनर कांय चलयो भायल्यो आसता ते हेंचे कडले डॉक्युमेंट घेतले वयता आनी ताका डॉक्युमेंट दिले वयना. मागीर दीस इज समथींग इज अ ऑफेन्स. आय वील बी ऑल्सो टॉकिंग टू आवर वुमन्स कमिशन चेअरमन आनी तांकां बाबा हे कंप्लेनाचें कितें करपाचें आनी ह्या कंप्लेनीचेर आमकां ते ओनरा कडल्यान इंटरोगेशन करून तेंचे कडल्यान एक टीम पुलीसची आनी हेल्थ डिपार्टमेंट त्याच बरोबर वुमन्स कमिशनाक इनवॉल्व करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हे क्रॉस मसाज हे सगळे बंद जावंक जाय. इवन 5 स्टार हॉटेलाक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां if any 5-star hotels conducts cross massages, I will be forced to terminate their license of spas. They will not be able to have spas in their hotels. And हांव विनंती करता तुमच्या फोरमाच्या माध्यमांतल्यान सगळे स्पाचे वर्कर जे आहा
केन्नाय कितें विशय आसलो म्हाका डायरेक्टली येवन मेळ्ळ्यार जाता, नाल्यार म्हाका डायरेक्टली ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिल्यार जाता, नाल्यार वॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडल्यार ताबडतोब आमी कारवाय सरप्रायज चॅक्स करून आमी असले इल्लिगल एक्टिविटी करणारे स्पाचेर आमी बंधन हाडटले आनी आमी स्ट्रिक्ट टर्मिनेशन करून स्ट्रिक्ट एक्शन तेन्ना भुरग्यांचेर परिणाम जाता. केन्ना कितें विशय घडटा, कोण कोणा वांगडा वेगळ्या तरेचो वेव्हार करता, म्हणून 181 म्हणून हेल्पलायन ही बी आमी बेगिना बेगीन चालू करा आनी ते 108च्या ऑफिसानूच आमी चालू करता. म्हणजे 24 वरां खंयच्याय महिला जर संकटात सापडली तर ती ते 181 डायल करून त्या तरेचे ते कावन्सिलींग करून पुलीस SP आमची नॉर्थ आनी कलेक्टराक कमिटी घालून आमी ह्या तरेची स्कीम फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा.
all the nurses, as honorable member has said, is the total sanctioned strength is 1,347. Out of that, 98% are Goans. And as honorable member has said, that in the past, the sanctioned strength of Goa Medical College was 554. Additional 100 posts were created, 72 were filled. And now, if you know, just to draw your attention, that again in the burns unit, as and when required, posts are being created. New hospitals are coming up, posts are being created. And in the last 15 days itself, we have advertised about 120 regular nurses. And like honorable member said, definitely priority should be given to the people already working on contract for last 7 years, 8 years. So some modality has to be worked out. There is a big problem where nurses have been taking UOL and going abroad and finding alternative employment for 2 years and all, due to which these vacancies arise and they have to be filled by contract basis. Now we have taken a decision in the department is to curtail this UOL, because as a result of which the department is suffering. Hence, we will be very judicious in giving these UOLs. If it is related to enhancement of one's career prospect by taking education and coming back, then we will consider on medical grounds, we will consider. Or what is their mandatory childcare leave we will give. Other than that, for employment abroad, we will be very judicious. We will ensure that every case is examined case by case and curtail this so that this thing doesn't arise. Now, most of the nurses who are working on contract basis are filling these vacancies which are there, creating a problem for functioning of the department. Hence, as a result of which, as you have सगळे ते नांवां बरयल्या. कार्डियोलॉजी आहा, सर्जिकल गॅस्ट्रो एंट्रोलॉजी आहा, तरेतरेच्यो सुपर स्पेशलिटी जितल्या गजाली खातीर आमकां जगभर हेवटेन तेवटेन गांवभर भोंवचें पडटा तें सगळें. आनी त्या शिवाय आनीक आमकां गजाल सँक्शन जाल्या म्हणजे कॅन्सर ब्लॉकूय बांदपाक पयशे 40-44 कोटी कितें तरी तेय सँक्शन जाल्या. सो वर्च्युअली Goa Medical College will become a medical hub of the topmost quality. It will ultimately cost somewhere anywhere up to 500 crores. We'll get maximum from central government, but Goa government also will pitch in. Timer पूर्ण करूया. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात खंयच्याय खाजगी हॉस्पिटला परस खंय बऱ्यो सुविधा आसतल्यो. we are forming a small core group along with the Chief Minister. Will manage and monitor it under his guidance, take his advice at every step, and we shall ensure that the people of Goa get the best services, best facilities. And it's not something just a simple project or a simple inauguration or a simple foundation that is being put today. This is a super specialty block which is approximately about area wise around 53,000 square meters. This is not only a new super specialty block that is being provided for the people of the state of Goa. There are a lot of doctors who initially didn't look at Goa Medical College but are looking at Goa Medical College to come back and join us. There are students all over the place doing extremely well who want to come and pitch in and see that they are able to contribute to the development and to the treatment being given to the people and the state of Goa, and contribute their qualification and what they have learned and put it back in terms of their contribution to the state of Goa. This hospital is not only going to create jobs, this hospital is also going to create openings for new specialists. This hospital is something
हांगा गोंय राज्यान डायबिटीज वाडल्या कारणान तेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट किडनीचेर जाता आनी इतर कांय गोश्टी खातीर हे कॉम्प्लिकेशना खातीर किडनी ट्रान्सप्लांट करपाक म्हणून आमी सुरवात केल्ली आनी तेन्ना काय 14-15 किडनी ट्रान्सप्लांट आमी केल्ले. गेल्या 5 वर्सां किडनी ट्रान्सप्लांट अचानक ठप्प जाले गोवा मेडिकल कॉलेजान. तर गोवा मेडिकल कॉलेज इज द ओनली ऑर्गनायझेशन आनी बॉडी जे खंय आमी त्या तरेची सोय आमी केल्ली आसा तेजो आनी म्हाजे काल आनी आयज बी सद्या आमी जशें उलयता एक किडनी ट्रान्सप्लांट चालू आहा. काल सक्सेसफुली एक किडनी ट्रान्सप्लांट जालो. आमचे हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी आनी हेड ऑफ युरोलॉजी डॉक्टर मधू एंड डॉक्टर तिवारी आनी आमचे मुंबयची एक टीम आहा ते जॉयंटली हे किडनी ट्रान्सप्लांट करपाचो हातीन घेतलेले आसा आनी हे टीम आनी स्ट्रॉंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमकां लोकांक खात्री दिवंक जाय की गोवा मेडिकल कॉलेज पयलीं सारकें ना. गोवा मेडिकल कॉलेजान आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरचे मार्गदर्शना सकयल गेले 9 महिने 10 महिने हांव काम करता आरोग्य मंत्री म्हणून. तिणें म्हाका प्रश्न विचारलो तुमी म्हाजें जीवन वाचूं शकता काय म्हणून. आनी तेन्नाच्यान हांव जेन्ना GMCन गेलो तेन्नाच्यान हांवें सांगलें की किडनी ट्रान्सप्लांट हांव करतलो म्हणजे करतलोच आनी हें हांव एकटो मंत्री म्हणून करूं शकता. मंत्री जालो म्हणून कांय ना. डॉक्टराची टीम डॉक्टरांचें सहकार्य आनी डॉक्टरांचो सपोर्ट शिवाय आरोग्य मंत्री कांयच करूं शकना आनी त्या तरेचें मोटिवेशन आमी आमच्या डॉक्टरांक मोटिवेशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न. It has been our pleasure and privilege to be associated with the Department of Urology and Nephrology under the leadership of Dr. Madhu and Dr. J.P. Tiwari at the Goa Medical College. Thanks to the initiative of Shri Vishwajit Raneji, then the Health Minister. We all understand that doing a kidney transplantation needs a great teamwork, and it was possible because of the teamwork between the Department of Urology, Nephrology, Anesthesiology under the leadership of Dr. Shirley and Dr. Chitra, the nursing staff, all the residents, and of course the administration. कितें जातालें की एकदम घाण तरेचे बेडशिटां भायर येतालीं, इस्त्री सारकी जायनासली, फॅर सारके जायनासले आनी कंप्लेनां खूब येतालीं. आतां कितें जालां तुमकां एक ब्रीफ करूंक सोदता कित्याक तुमी म्हणटले की इतले बरे लॉन्ड्री आतां तेणी घातलेले आसा. आतां तेंचो प्रयत्न कितें आहा एक जर्मन टॅक्नॉलॉजीचे एक ऑटोमेटेड अशें एक लॉन्ड्री ज्या माध्यमांतल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजाचे सगळे बेडशीट्स आनी सगळे कपडे बी जे घालूंक जाय ते पेशंटाक लागता, ओटीचे वेगळे गोश्टी आसता, हे सगळे गोश्टी बऱ्यापैकी धुवन हायजीन मेंटेन करून बऱ्यापैकी जे प्रायवेट हॉस्पिटलान ना त्या तरेची फेसिलिटी आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान करपाची आमी केल्या. कार्डियक केअर ॲम्ब्युलन्सींचें उक्तावण. Special moment, we miss our Chief Minister on this special occasion because we wanted to launch the ambulances at the hand of the Chief Minister. These new cardiac ambulances which will be first of its kind in India, which will be a part of the 108 fleet. And also today it is not just flagging of the ambulances, it is also about launching a new program which we are going to launch in phases. That is the STEMI program which Dr. Guru Prasad will elaborate. पयलीं कितें जातालें की पेशंटाक जर हार्ट अटॅक आयलो ताबडतोब ताका ट्रिटमेंट गावंक जाय आनी आमचे उद्देश कितें आसा की एक 10 लोकेशनान ह्यो एम्ब्युलन्स आसूंक जाय. सद्या आमचे कडेन जे आयज 5 लॉन्च जाल्या तेजेंतले 2 ताबडतोब will be on the in action and the other 3 will be in action as soon as the totally about 17 doctors will be attached to these ambulances. So they are coming on 23rd. Minute they come, those ambulances also will be commissioned. And the whole idea is that all of you know, all of us have these emergencies at home. Somebody starts sweating and those symptoms are such. So immediately once you dial 108, if anybody has got any chest related issue, pain, chest pain and other things, this ambulance will deal with all cardiac emergencies.
मिशन ऑफ सेविंग लायफ्स. वास्को तुमी पळयल्यार इंटरवेन्शन करपाक स्कोप ना, थंय कार्डिओलॉजीचूच ना. आनी परिस्थिती तशी जाल्या. मडगांव बी तुमी गेल्यार तुमकां खरें बऱ्या तरेचे आरोग्य सेवा काय कार्डियाक इंटरवेन्शन जाय तर थंयचे बी कार्डिओलॉजिस्ट गोवा मेडिकल कॉलेज जॉयन जाल्या. सो इट इज बिकम more responsibility on the government to ensure that we have these cardiac ambulances posted in different locations. We are also thinking, after discussing, we will see, because now there is a tremendous vacuum in places like Ponda, tremendous vacuum in places like Vasco, tremendous vacuum in places like Kankon, Kepe. So in case there's a heart attack patient, then what do you do? That is the responsibility of the government. Government cannot say that there are no doctors there or there is no cardiac facility there, so we can wash our hands off. No. आपल्या खात्यान आणि आपल्या मतदारसंघात ते गोंयान विश्वजीत राणे हांणी भरपूर काम केल्लें आसा आणि तेंचें काम चालूच आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां तांच्या वाडदिसाच्यो हुनहुनीत परबी दितना मागता की देवान तांकां सदांच गोंयचो विकास करपा खातीर ताकद दिवची, तांकां आनी तांच्या फॅमिलीक सूख शांती आणि बरी भलायकी दिवची.